10 ऑक्टोबरच्या महत्व कितें तुमी आमकां समजावन सांगात. थँक्यू डॉक्टर. आमकां खबर आसपाक जाय की 10 ऑक्टोबर म्हणल्यार वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेशन आनी ह्या वर्साचो थीम जावन आसा की आमच्या कामाच्या सुवातीचेर मानसीक आरोग्याक प्राधान्य दिवपाचें. सो इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थीम आनी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन इज ह्या गोश्टीचेर भर दिता कितें आमचें काम आमच्या आरोग्याक खूब इंटररिलेटेड आसता. काम हे मनशाक एक दिशा दिता, एक उर्बा दिता, एक तेका जगण्याक एक दिशा दिवपाक आनी एक कम्युनिटी, एक सोशल सपोर्ट दिवपाक खूब गरजेचें आनी खूब इम्पॉर्टंट. लायकवायज कामाचेर समज आमकां डिफिकल्टी जाणवल्यो, समज आमकां कामाचे आमचे कलिग्सां बरोबर ऑर आमच्या हायर अप्सा बरोबर इतलो सपोर्ट मेळना, इट कॅन बी अ डिजास्टरस सिच्युएशन बिकॉज एज यू डायरेक्टली सेड आमी आमचो दिसाचो एटलिस्ट हाफ द टायम वी स्पेंड एट वर्क प्लेस आनी जेन्ना इतलो टायम आमी स्पेंड करता कामाचेर आमी आमचे सर्वस्व कामाचेर व्हरतात. इट इज नॉट लायक आमी काम येते काम अशें आमचें जायना. सो आमकां खबर आसपाक जाय की कामाचेर आमचें मानसीक आरोग्य दवरपाक एक खूब गरजेचें बिकॉज स्टडीज जाणवलेले आसा. लॅन्सेटान रिसंटली एक स्टडी येयली 2023 अप्रॉक्सिमेटली $1 ट्रिलियन नुकसानान गेलेले आसा बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ प्रोडक्टिविटी बिकॉज मनीस कामाक पावलो ना. आनी ह्याचे 30% खंय ना खंय मानसीक आरोग्याक प्रॉब्लमा खातीर दिसून येता. आनी आमी जेन्ना मेंटल हेल्थ वर्क प्लेस म्हणटा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ पार्टीज, एम्प्लॉई आनी एम्प्लॉयर टू मेंटेन दॅट वर्क कल्चर आनी मानसीक आरोग्याक फर्स्ट दर्जो दिवपाचो, नॉट लायक एट द बॅक सीट. कितें आमी केन्नाय आतां चड लीव घेता ऑर समटायम्स वी फील लायक नॉट गोईंग टू वर्क. आमी कितें दिता सांगता पयलीं, आज म्हाका बरें दिसना आनी वी डायरेक्टली फील दॅट फिजिकल इलनस आसा कितें तेका. मोस्ट ऑफ द टायम इट इज बिकॉज ऑफ मानसीक थकालस. आनी हेजेर आमकां ध्यान दिवपाची गरज आसा की वेन वी सम पीपल मस्ट बी इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओवरवॅल्यूड अंडरवॅल्यूड स्टॉक्स आसता. मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस इज अंडरवॅल्यूड स्टॉक. आमी हितून खूब इन्वेस्ट करपाक जाय टू गेट व्हेरी हाय रिटर्न्स एंड इट इज प्रोडक्टीव फॉर द पर्सन जो काम करता आनी द एम्प्लॉयर्स ऑल्सो वील गेन मच आउट ऑफ फोकसिंग ऑन मेंटल हेल्थ.